नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. दक्षिण आफ्रिका पंगडाक हारोवन चॅम्पियन T20 करंडक घेवन भारतीय क्रिकेट पंगड आयज भारतांत पावलो. आयज सकाळी हो पंगड नवी दिल्लींतल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर खासा चार्टर्ड विमानान पावतकच क्रिकेट मोगांनी तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. रोहित शर्माच्या फुडारपणाखालच्या ह्या पंगडान उपरांत एका खासगी हॉटेलांत वचून विसव घेतलो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नवी दिल्लींतल्या राबित्या घरा वचून तांची भेट घेतली. टीम इंडिया पंगडान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वांगडा ब्रेकफास्ट घेवन आपले अणभव तांकां सांगले. सतरा वर्सां उपरांत संवसारीक चषक जिखून इतिहासीक कामगिरी केल्ल्या भारतीय क्रिकेट पंगडाचे आयज देशांत आगमन जालें. हो पंगड एअर इंडियाच्या खासा चार्टर्ड विमानान नवी दिल्लींत पावलो. नवी दिल्लींतल्या हो पंगड आयज सांजे मुंबयत पावतलो. मुंबयत सांजे 5 वरांचेर खासा शोभायात्रा काडटले. मेकळ्या बशींतल्यान मरीन ड्रायव्ह ते वानखेडे स्टेडियम मेरेन पंगडाची शोभायात्रा काडून तांकां येवकार दिवपाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. त्या उपरांत वानखेडे स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्ल्या येवकार सुवाळ्यात BCCIच्या वतीन ह्या पंगडाक 125 कोटी रुपयाचो धनादेश हस्तांतरीत करतले. अठराव्या लोकसभा वेंचणुके उपरांत संसदेन सोपूत घेतना कांय वांगड्यांनी जय फिलिस्तान जय हिंदू राष्ट्र ह्या सारक्यो घोशणा केल्ल्याच्या फाटभुंयेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सोपूत घेवपाच्या प्रक्रियेन एक म्हत्वाची सुदारणा केल्या. सभाघराच्या कामकाजाच्या नेमांत निर्देश 1 नांवाची सुदारणा केल्या अशी माहिती संसदीय वेव्हार कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी खबराकारांक दिली. के समय किसी MPs ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और आदरणीय स्पीकर महोदय को रिक्वेस्ट किया गया है. उन्होंने जो कदम उठाया है हम सब ने अप्रिशिएट किया है. माननीय स्पीकर महोदय ने एक कमेटी गठन करने का ऐलान किया है. उस कमेटी में इस बात का निर्णय होगा कि भविष्य में जो बहुत ही एक ऐसा समय जिसमें कोई राजनीति, कोई स्लोगन, कोई इस तरह का कोई मतलब ही नहीं होता है. ओथ है, उसमें लिखा हुआ संविधान में आपका ओथ का एक डिफाइन वो आपका फॉर्मेट होते हैं, उसी को ही पढ़ना होता है, उसी में ही आपको ओथ लेना होता है. तो कई लोगों ने वायलेट किया तो पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह के एक सोलेम ओकेजन को लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोशिश करते हैं. मेरे ख्याल से सब पार्टी इसमें सहमत होगा और अच्छा एक हम लोग इसमें रूल्स आगे सख्त रूल्स बनाएंगे ताकि कोई शपथ लेते समय गलत तरीका व्यवहार ना हो और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो. नवी मुंबईत आयज सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या हस्तुकी सेक्युरिटीज अपीलेट ट्रायब्युनलाच्या नव्या कार्यालयाचें उक्तावण जालें. भारतीय न्यायवेवस्थेन आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर जावं जाय अशें मत ह्या वेळार सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी उक्तायलां. भारतीय न्यायवेवस्था डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान करपाचो आपलो यत्न आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. That SAT has moved its office premises to new modern premises equipped with state-of-the-art infrastructure and technology. In fact, technology is at the heart of the functioning of the Indian judiciary, and that's been my mission all over the last 1.5 years. I myself run a completely paperless digital court in the Supreme Court. The great Sardar Vallabhbhai Patel famously called the Indian bureaucracy the steel frame of India, the backbone of good governance. Similarly, the officials who run the show from behind the scenes are the steel frame of our legal system. They are integral to dispensing justice, modernizing the workspaces for our officials, and therefore that is integral to modernizing our justice delivery itself. उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस हांगा जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या घडणुकेची न्यायालयीन चौकशी करपा खातीर निवृत्त न्यायमूर्ती ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव हांच्या अध्यक्षतेखाला 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. हातूंत 2 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचो लेगीत आस्पाव आसा. ही समिती 2 म्हयन्यांत चौकशी पुराय करून सरकाराक नियाळ सादर करतली. उत्तर प्रदेशात
हाथरस फुलरई गावात एक सत्संग कार्यावळीन जाल्ल्या चेंगराचेंगरीन 121 जाणांक मरण आयिल्ले। या घडणुकेच्या कांय साक्षीदारांनी कांय प्रतिक्रिया उक्तायल्या। सत्संग के अंदर हम तो सर 10 मिनट पहले वहां से निकल आए, उसके बाद जब पहुंचे हैं तो हमारी ये लेडीज वगैरह नहीं पहुंची, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक हमारे साथी थे फक्करनाथ जी, हमने उनको भेजा देखने के लिए कि भाई देख के आइए क्या हो गया। जब उन्होंने बताया कुछ लेडीज है यहाँ भगदड़ में गिर गई थी यहाँ पर, मैं कि चलो ठीक है। जब वहाँ पता चला मैं किस हॉस्पिटल में, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। वही जहाँ जिसका हॉस्पिटल पड़ा वहाँ पर एडमिट है। कहाँ है, अलीगढ़ में भी है और हाथरस में भी है और सिकंदराबाद में भी है और आपका एटा में भी। ज्यादा भीड़ भाड़ थी तो ऐसी ज्यादा खास व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपको सही बताया। हाँ, प्रशासन जो SDM थी और भी थे अधिकारी सारे उपस्थित थे वहाँ पर। हम जब जैसे सत्संग में बैठे थे, जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ है, तो जो सागर विश्व मिशन येवजणेखाला कामां पुराय करपाची मुजत मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या। हे येवजणेखाला गोंयांत पणजे शारांत लेगीत स्मार्ट सिटीचे काम सुरू आसा। कांय राज्यांनी मुजती वाडी खातीर केल्ल्या विनवणेक लागून केंद्र सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकांत दिल्या। देशभरात 100 शारांचे सुमार 48,000 कोटी रुपया खर्च करून स्मार्ट सिटी रूपांतरीत जावपाची आसा। खूपशा प्रकल्पांचे काम पुराय जावंक ना, या खातीर ही मुजत वाड दिल्या अशें हे विशींच्या पत्रकांत नमूद केला। केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या प्रवाह समिती कडल्यान म्हादय पात्राची पळोवणी आयच्यान सुरू जातली। न्हंय पात्राची पळोवणी करपा खातीर समितीचे अध्यक्ष PM स्कॉट हांचे सयत हेर वांगडी आनी अधिकारी गोंयांत दाखल जाल्यात। पयलीच फावट ही प्रवाह समिती गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी प्रवाहित जावपी ह्या न्हंयेची प्रत्यक्ष पळोवणी करतले। गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांमदी म्हादयचो वाद सुरू आसा। हो विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना देखरेख दवरपा खातीर केंद्र सरकारान 27 मे 2023 ह्या दिसा प्रवाह समिती अधिसूचित केल्ली। झारखंडच्या मुखेलमंत्री पदाची सुत्रा परतून एक फावट हेमंत सोरेन हांच्याकडे वतली। विद्यमान मुखेलमंत्री चंपई सोरेन हांचो राजीनामो राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी स्वीकारल्या उपरांत जाल्ल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या विधिमंडळ गटाच्या बसकेन हेमंत सोरेन हांची मुखेलमंत्री म्हणून निवड जाल्या। आयज सांजे 5 वरांचेर राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी हेमंत सोरेन हांका सोपूत घेवपा खातीर आपयला। भलायकेच्या कारणावेल्यान भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांका काल सांजे नवी दिल्लीतल्या अपोलो रुग्णालयांत दाखल केला। अडवाणी हांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचे तशेंच तज्ञ दोतोरांच्या देखरेखी खाला तांचेर उपचार सुरू आसा अशें अपोलो रुग्णालयान जारी केल्ल्या निवेदनांत म्हळां। फाटल्या सप्तकांत जाणटेपणा संबंधांतल्या भलायकेच्या समस्यांक लागून अडवाणी हांका नवी दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयांत दाखल केल्ले, मात दुसऱ्या दिसा तांकां डिस्चार्ज दिल्लो। पूर्वोत्तर राज्यांत फाटले कांय दीस उटंगराचो पावस पडत आसा, ताका लागून हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या। जनजिणेचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला। बुधवार मेरेन हुंवारांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 46 पावला। आसामांतल्या 29 जिल्ह्यांत 2800 गांवांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला। 16 लाखां परस चड लोक संकश्टान आसात। सोद आनी मजत कार्य झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा। महाराष्ट्रात झिका विषाणूचे कांय दुयेंती सांपडल्याचे फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक झिका विषाणूच्या प्रसाराचेर आळाबंद घालपा खातीर प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शन सुचोवण्यो जारी केल्यात। गुरुवार बायलांक झिका विषाणूची बाधा जाल्यार गर्भाच्या मज्जासंस्थेचेर परिणाम जावं येता, ताका लागून गुरुवार बायलांनी जतनाय घेवची अशें हे विशींच्या मार्गदर्शक सुचोवणेन नमूद केला। भलायकी केंद्र आनी राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी दुयेंतीचेर नदर दवरची तशेंच झिका विषाणू पातळचो न्हय, जळारां जावची न्हय हे खातीर उपाय येवजण्यो करच्यो अशें ह्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांत सांगलां। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।